तर तुवे मुजो दुडू वाडी कित्या गेलो नाय ही उतरायचे सुवार्तेचे केंद्र म्हणून घेतल्यार कशें निजाकी ही उतरां धा नाणयांचे ओपारीचें केंद्रच कित्याक धनयान नाणी वा नाणें दिल्लो उद्देशच होच पळया हांव पाटयेसर व्यापार करा म्हणून ताणें आदेश दिवन दुडू दिल्लो काणयेचे अंती ह्या व्यापार केल्ल्याचेर आनी दुडू वाडीक गेल्ल्याचेर सादारून आसा दुडू वाडयिल्ल्यांक वाखाणप आनी इनाम दिवप आनी दुडू वाडीक गेली नासल्ल्याक गुण्यावकार करप आनी आसले नाणी पाटी घेवप काणयेक सोप दिता जेजून इतल्या की सुवार्तेची चावी सुवार्तेच्या सुरविल्या उतरांनीच दिल्या पळयणार आसचो जेजू आता जेरुजलेमाक लागीं पावुल्लो थंय देवाचें राज बेगीनच प्रत्यक्ष जातलें म्हूण लोक चिंतून आसलो तवळ जेजून तांकां ही ओपार सांगली देवाचें राज प्रत्यक्ष जावच्या वक्ता पाटलाव्यांचें जिवीत कशें आसूंक जाय म्हणल्याक जेजून चड वत्तू दिलो पाटलाव्यांचें जिवीत तांकां धनयान दिल्ल्या नाणया परी तें दिल्लें ताचे लेख धनी विचारतलो तें वाडीक गेलची गरज क्रिस्तसो पाटलाव एक इन्वेस्टमेंट भावार्थ एक इन्वेस्टमेंट देवाच्या राजांत गॉड मीन्स बिझनेस